थंय आवड निर्माण जाली म्हटल्यार पयलीं हांव बारीक घरांनी म्हणजे आमच्या शेजाऱ्याच्या सायडीक आमचे डेकोरेशन करताले व्हडले भुरगे आहा ते तेंची डेकोरेशनां पळोवन पळोवन म्हाका ती आवड येयली म्हणल्यार ते डेकोरेशन थर्माकोलाचे यूज करताले थर्माकोला बसोवन म्हणल्यार तेंचे करून कितें बरें करपा हें चिंतलें हांवें आनी निसर्गीक आमच्या निसर्गीक हितून आमकां कितें कितें बारीक बारीक मेळटा ते यूज करून हांव डेकोरेशन करतलो म्हणून हांवें चिंतलेलें. ते अंदूच्या वरास हांवें हे बेडे यूज केला आनी सोण्णां पासून जी सुमां पासून ते सूम तयार करता सोण्णां पासून तेज्या पासून ही सुमां यूज केला आनी कोट्ट्यो यूज केला आनी कोण्या पासून आमचो बांबू आसता ते पासून बेळा काडल्या आनी बेळा यूज करून हे गरूड केला हांवें. म्हणजे म्हाका एक सांग पळय हे डेकोरेशन करपाक तुका सुपाऱ्यो कितल्यो लागल्यो? डेकोरेशन करपाक म्हाका फुडें एंट्रसाक सुपाऱ्यो सारके 2 साक गेल्यो. आणि बाकी तूं एकट्यानूच हे केला? हय एकट्यानूच हांवें हें केला. आणि तुका कितले दीस लागले? करपाक सारके 2 म्हयने गेले सारके. तुका आनी कोणाची हेल्प बी अशी? हेल्प म्हणून तर म्हाका फ्रेंड येयल्ली म्हाज्यो भयणी आहा त्यो मातशे हेल्प करपाक येयल्ल्यो म्हाका. पूण हेच्यान पयलीं तूं अशी इको फ्रेंडली डेकोरेशनां बी केला? हेच्यान पयलीं हांवें अशी 4-5 वर्सां ही केल्ली. पोरू पयल्या वरास हांवें हनुमान केल्लो जो कट्ट्यान जाल्लो फूल कट्ट्यो यूज केल्ल्यो बारीक बारीक फोडून लायल्ल्यो कट्ट्यांचो केल्लो आनी पोरू हांवें दत्तात्रय केल्लो. तो आमचे भात आसता ते गांवठी भात तांदूळ काडून तो कुणो भायर वयता कुण्या पासून कुणो यूज करून तो दत्तात्रय केल्लो पोरू. म्हणजे तुजें आतां हे जे तूं आयज अंदू जो देखावो केला इको फ्रेंडली तेका गणेश भक्तांचो प्रतिसाद कसो मेळटा? प्रतिसाद म्हणल्यार ते आतां कोण कोण आहा तेंकां खबर आहा ते येवन येवन पळयत वयता फोटो मारता थंय आनी कोणाक सांगता मागीर ते भायले लागून आनी सांगता ते लोक येवन हे पळोवन पळोवन वयता आनी बरें केलां म्हणून हे सांगता.